सरपंचान सांगला की आमची दसऱ्या कडेन ही वचपाक वाट बारीक आसली ती तांकां प्रॉब्लम जाता म्हणून आमी पंचायतीन रेग्युलेशन वाट केल्या. सर हांव सगळ्यांत पयलीं आमच्या सरपंचाक थँक्यू म्हणटा. तशेंच डेप्युटी सरपंच इतर सगळे पंच वांगडी तशें सरकाराकय जेणी काम करपाक आमकां मदत केल्ली आहा, सहकार्य केलां. तसोच आमचो कॉन्ट्रॅक्टर त्या दिसांनी खूब पावस पडा तरी सुद्दां तेणी बेगिना बेगीन हें काम करून आमकां दिल्या बद्दल हांव ताका थँक्यू म्हणटा. आनी परत एकदा आमच्या सरपंचाक वाडदिवसाच्यो खूब खूब शुभेच्छा. थँक्यू. नंबर 9 चेतना पेडणेकर, स्थानीक पंच मेंबर आनी हांव गांवचो सरपंच. जायतीं वर्सां जालीं हें करपाक खूब जाण चिंताले. हें जे आमी स्टेप्स केल्या शिवराक जे दसऱ्या घडी आमचे देव येता तांकां ती चोरमां उदकान त्रास जातालो आनी ते आजचे ते हें घेवपाक जायतो त्रास जातालो तांकां रिवरान पांय बुडोवपाक. सो कन्सर्न मेंबरान भार घेवन हें सगळें करून घेतलें आनी हें आमच्या दसऱ्या कडेन देवाकूच ताकाच यूज जायना. हे आमच्या गांवचे फिशरमॅन आसात तांकांय बोटी व्हरपाक तांकां एक बरो हाचो फायदो जालो. तेच भाशेन आमचे दुसरे भाव आसात दुसरे हेर खंय बोटींग करतात ते हिंगाच्यान वयतात. सो दसऱ्याच्या हाच्या निमतान सगळ्या लोकांक हिंगा फायदो जालो रिवरान एंटर जावपाक. सो देव बरें करूं म्हणटा आमच्या सगळ्या मेंबरांक. तांचोय कॉपरेशन आसा आनी तेच भाशेन आमचो कॉन्ट्रॅक्टर चाळीस हो जायतीं कामां आमची करता. आनी आयज म्हाजो बर्थडेचो दीस ह्या निमित्तान आयज आमी मुद्दामूच हें इनॉग्रेशन करपाचें थारायल्लें. आनी 4 कामां आसात. सो देव बरें करूं म्हणटा सगळ्यांक हाजीर जालां पाहिजे. थँक्यू. नमस्कार. आमच्या भितर आसा आमच्या गांवचे सरपंच रॉबर्ट. आयज ताचो बर्थडे, ताका पयलीं विश करता हॅपी बर्थडे रॉबर्ट. आनी आमचे सगळे म्हाज्या वाड्यावयले लोक हांगा आसा उपस्थित. आमी आसा सजाव जी आशिवाय आमचे सजाव जाता त्या जाग्यार आसा तेजें आमी ब्युटिफिकेशन केलां. आनी त्या ब्युटिफिकेशनाचें म्हणल्यार बारीक बारीक फंक्शनां लोकांची जातालीं म्हणून एक बरें आसचें क्लीन आनी नीट ती जागा आसची. त्या निमतान तुमकां सरपंचान सांगलेलें आसा तेचें म्हत्व कितें तें. त्या निमतान ही ब्युटिफिकेशन प्लेस रॉबर्टाच्या सरपंचाच्या आद्या खातीर हांव ह्या वाड्याचो पंच ह्या हेतून आमी हें कंप्लीट केल्लेलें आसा. सगळ्या वाड्यांक च्या लोकांक थँक्यू म्हणटा की तेंच्यांनी कॉपरेट केलें. तशेंच म्हाजे वांगडी सरपंच रॉबर्ट फेर्नांडीस हाकाय हांव थँक्यू म्हणटा आनी म्हाजें पूर्ण पंचायत मंडळ जें आसा ताकाय थँक्यू म्हणटा. थँक्यू व्हेरी मच. हें येवचो ना ओके. आयज हांव गांवचो सरपंच रॉबर्ट फेर्नांडीस मांद्रे गांवांत म्हाज्या बर्थडेच्या निमित्तान आयज हांवें 5 कामाचें इनॉग्रेशन केलां. वॉर्ड नंबर 9 एक केल्लेलें. ताचे उपरांत किरण म्हाजो कलीग हांगाचो स्थानीक पंच मेंबर आनी हांव सरपंच. म्हाज्या वाड्यान तिका वयर 2 केल्या आनी उपरांत किरणाचो ह्या वाड्याचेर आनीक 2 केल्या. सो नाच म्हणल्यार 5 कामां आमी आयच्या दिसा म्हाज्या बर्थडेच्या निमित्तान मुद्दामूच इनॉग्रेशनाक आयज दवरलेली. सो एकूच सांगूंक सोदता ही जी आमची इतली कामां जी जाल्यान आयज तातूंतलें सगळ्यान बरें काम आनी व्हडलें काम तें हें ब्युटिफिकेशन जें सांजाच्या निमतान आमी केलां. सांजा हिंगा आमचो आश्वेचो लोक हिंगा प्रोग्राम करता. बट तें करता आसतना आख्ख्या वरसभर हिंगाचे जे सरावंडींग लोक आसात तांकां बारीक फंक्शन करपाक वो कसली मिटींग बसपाक लुगार कोणाकूच नासल्या कारणान सगळ्यांची कंजेस्टेड प्लेस आसा. सो हो एक बरो सोयेक सगळ्यांनी घेवचो आनी सगळ्यांक हाचो बरो फायदो जातलो म्हणून हांव जाणा सगळ्यांक देव बरें करूं म्हणटा हिंगा हाजीर आसलेल्यांक. आनी हे कामांक कोणें हातबोट घातला हेल्प केला कोणें सरकाराचे वतीन सगळ्यांक आनी आमचे कलीग सगळे पंच मेंबरांकूय. तेच भाशेन म्हाजो सांगाती किरण हो फुडलो आमचो आतां सरपंच जातलो. सो त्याच्या टर्मारूय तो जायतीं कामां करतलो म्हणून अशा बाळगून आमी रावपाचें. किरण सांग.